चुकतच पाहिजे शिल्पान हाडलेलं टॉय आता जेन्ना तो 2 मंथाचे 3 मंथ जातात ना त्यात ताका सॉफ्ट टॉय दिवचा फिजिकल टच आणि स्टिम्युलेट करचे त्या प्रकारची घेतात नेक्स्ट तांकां मिरर दाखोवप बिकॉज लायक तेजी मिरर कसं किती रावता त्या ताका कमी टाइम दिता ना कमी टाइम हे कसं आहे हांव कसं लेक्चर तर स्टार्टिंगाक मातशी कॅश उडोवचे तेजेर हे व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि पुरे की गुड मॉर्निंग तर घंटे जाला 9:33 आणि आता फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करता म्हळ्यार 10:30 घंट्याक आसता मावशी येतली ती आजकालची की वगी येता म्हळ्यार ती स्कूलाक पुरा रज आसना ताजी कितें ती स्कूलाक थंय काम करता ताजी पुढे म्हाका फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करता आता तो गोचून दूध हाडता आणि ब्रेकफास्ट रेडी करया म्हाका कसलो रांदेकाय जेवप आशिल्लो बट हांगा लागून पळयता आसना तर ते भैया आनी दिसना ती तांगेल त्या गाडी आसना पुरो बंद आसा तर पळया फर्स्ट आता दूध हाडता मागीर थोडो वेळा मागीर आसना तो वापस वता पुरो ब्रेकफास्ट करून तर दूध होऊन जाला आणि हांव आता थोडं फंड घालता सर फंडाक रेडी केला चा करता सर सिंपल करचे गाइस ब्रेकफास्ट रेडी तर हांव आता भायर आयला बदाक क्लिनिका खातीर कसं सामान जेवक आशिल्लें आता आमगेल क्लिनीक म्हळ्यार आमकां हँडल करता ना तिगेल कसन काम असं म्हाका तर कांय येना हांव इतलें की वचून मार्केटाक कसन जावपा तिका तें हाड दिवयत बट बाकीचे पुरो ट्रिटमेंट तिका घाल बट ती हँडल करता सर त्यांची एक व्हड विशय ऑफिसा वच्चे आणि बिझनेस म्हळ्यार हे दोन डिफरंट हे बिझनेस म्हळ्यार आमगेलीची तर आमकां स्वताची सांबाळका कसं नाही असो आमगेल दोगाल काम अशेंच की तिगेल काम म्हाका येना मेगेल काम तीक येना दोन्ही डिफरंट फिल्डान आसा ती तर घेऊन जाले आता हांव चिके मार्केटा वच्चे आसा चिके रांदेकायांनी घेवया तर घरकड कसं ना आता त्यांचे सांगता आशिल्लो की ना भले आमकां एक दुसऱ्याल प्रोफेशन काय गत ना बट थोडं नॉलेज आसा मार्केटात दाखोवन हें हाडचें तें हाडचें बट शुभदा कसो मेगेल प्रोफेशनाचे खाली तिका थोडे गत आसा चड गत ना बट ठीक आसा एक दुसऱ्याक आमी हेल्प करता ती त्यांची व्हड एक इम्पॉर्टंट थिंग तर भाजी मार्केट आयला चलो भाजी घेवया फटाफट हांगा सेकंड टायमा कोणी बैसना हांगा तर भाजयेनी पुरो घेतले आणि एक थोडे कणंगे घेतले खावच्या जातल न्हू चलो आता घरकड वता आणि त्या शुभ जाल्यास न्हू घेतला न्हू त्या तिगेल क्लिनिका दिता हे पळया भाजी हाडला मशिंगा सांग काकडी आणि हे आमगेले तेंडले तर अम्मा तांकां जेवण करता सर चपात केल्या शीत जाता सर हो बेंडा सगळे एक नंबर क्या बात है चना 12 घंटे मग 1.5 घंटा वच्चे आसा तर आम्हाला जेल्ल्यार हांव जेवून घेता आतां जेवणा बसता सर तर हांव भायर सरला हांगा कसन वार येता सर वार आसल्यार इतलें शाक जायना बेस्ट तें आनी जस्ट आतां शुभदाल फोन आयलो हांव ताका बांदला हांव गेले ना तर तो प्रयत्न करता की तो प्रयत्न करता आसा घडी हात काडच्याक बांदल्यार आसना ताका लायक जायना तो घडी आसना काडटा आसता ताका कसलो फ्रीली न्हिदोवच्याक मजा येता चलो आता हांव वता म्हाका चिकी वेळ जाला तर आता दुसरी क्लास जाले आणि 3 क्लास बाकी आसा घरकड पावताना आता 9:30 जाता तसं खाली 15 मिनट आसा 15 मिनटां गॅपान तूं म्हाका आतां कवर करता एसींत आशिल्लो आतां जस्ट भायर आयले एसी दाखोवन आनी कसो गरम जाताच म्हाका हांगा ताजे खातीर म्हाका हें एसी म्हाका बिलकूल लायक जायना वत आयले पळय वापस ओहो असो काय ना हांव लेखलें की हांगा दाखोवन वच्चे जाता की ना पळयता असो गाइस हम चा घेतला व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि आज अगेन सांगल्या म्हणके सकाळ दुखून ट्राय केलेले व्लॉग करचे काही वेळ मेळ्ळी फुरसत मेळ्ळी सो आत्ता करू बसले व्लॉग आता गणेशान येवची टाइम जाला त्यांची जेवणा बसली तो आता बाब न्हिदला थंय फळ्या बेड्डारी लायक करूं हांव लेखली थोडे व्लॉग करया तेजी आज हांव अशी चेडू वाले कसं नाही ब्रेन डेव्हलपमेंट एज पर एज रिसर्च करता आशिल्ली म्हाका कळना की म्हळ्यार सान नवो एकदम सान 23 डेज जाला ताका आतां 23 डेजाचे चायल्डाक कसर टॉयज हाडचे कसर हें करचें म्हणून अशी रिसर्च करता आशिल्ली सो रिसर्चान तो म्हाका कळ्ळें की म्हळ्यार म्हाका गत आशिल्लें की तांकां विजन डेव्हलप ना तर तांकां कांय दिसना चड तांगें ब्लड विजन आसता बट आय वॉज स्टील क्युरियस की मागीर तांकां कसो टॉयज दिवचे कसो टॉयज हाडचे तांगेल खातीर सो 0 to 1 month 2 month चायल्डा खातीर
ब्लॅक अँड व्हाईट फ्लॅश कार्ड्स घेवका पडटा. सो तांकां ब्लॅक अँड व्हाईट विजन तांगेलें फर्स्ट तर 10-15 days तांगेलें ब्लर विजन आसता. मे बी आफ्टर अ मंथ और 25 days 30 days अराउंड तांकां ब्लॅक अँड व्हाईट सो हाय कॉन्ट्रास्ट तांगेल डेव्हलप जाता तांगेल विजन आमचो. अँड देन आफ्टर लायक अराउंड 3 months पोस्ट 3 months म्हळ्यार 3 months न्ही 3 months मागीर तांकां कलर विजन तांगेलें येता. सो त्या वेळार तांकां कलरफूल कार्ड्स कलरफूल टॉयज सॉफ्ट टॉयज फील जावची तशी खेळची तशी तांकां ते दिवन फायदो. आतां तांकां त्या बरोबर कलर तुमगेली हें कांय ना. हां सावंड आयकूं पडटा तांकां म्हण आमी अशी कसं न्ही फोनार रायम्स जे पळयलेले तांणी तो रियाक्शन म्हळ्यार रियाक्ट करना बट ही कॅन हियर इट. आय कॅन फील दॅट ही कॅन हियर इट. वेल ही कॅनॉट एक्सप्रेस दॅट ही इज एन्जॉयींग इट बट ताका आयक पडटा म्हणून म्हाका तें फील जाता. सो ह्या दोनी पॉयंट की ताका हाय कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स ब्लॅक अँड व्हाईट कार्ड्स दाखयल्यार तांगेल विजन तांगेल ब्रेन डेव्हलपमेंट जाता. सो दे ट्राय टू सी इट दॅट्स वाय यू शूड शो देम. सो ते ऑर्डर केला बट ते आमगे ये न्ही ताका येवचो टायम आसा. त्या शिवाय ताका आतां 20 म्हळ्यार 1 month जाता अशें ते दाखयल्यार ओके 1 to 3 months आय कॅन यूज देम. सो ऑर्डर केला आनी ते ये न्ही ते. सो जेन्ना ते येताले तेन्ना तुमकां दाखयता ते कसल म्हणून. सो या तशी हांव एक दीस बसून एक रिसर्च करता आसता मदरहूड अशीची नवे नवे बाबून हें केलें तें केलें दीसभर रातभर हांव गुगल करता आसता कसल ना कसलें सोदूचें फायंड आउट करचें की हें कसल मेथी जाल्लें तें कसल मेथी जाल्लें. आतां यो शिंकलो आतां यो अशी केल्या आतां हाण तशी केल्या हांव पुरा गुगल फूल डे रिसर्च करता आसता. बट तातूंत म्हगेलें टायम पास जाता थोडें नॉलेज गेन जाता. सो तशी हांव तुमगेरूय शेअर करतलें वॉट एवर आय एम लर्निंग सो दॅट एनी न्यू मॉम हू इज वॉचिंग माय व्लॉग कॅन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. सो तुमगेल्या पैकी कोणी न्यू मॉम असल्यार तुमगेले आयडियाज म्हाका शेअर करात अँड कमेंटा बरें येती की वॉट एल्स आय कॅन डू फॉर माय न्यू बॉर्न. तर आईची पुरा क्लास जाल्ल्या घंटे जाल्ल्या 8:45 आतां हांव घरा कडेन वता सर फूल टायर्ड जाला. दनपार ताका पुरा वतंतो आशिल्लो. आम्हाला फोन आयलो आम्मा कहें की गार्डना चमकेल्या राउंड मारच्या खातीर म्हाका अर्द टायम आसना ह्या ट्राफिकान तूं वेस्ट जाता. पावलो हांव चिक म्हाका सामान घेवचें आसा पुरा ग्रोसरी आयटम पुरो हाडले आनी अम्मा बद्दल म्हाका कंट्रोल हें जाता. हें कसन केला तूं हां हें कणंग अच्छा सकण कणंग तूं कणगा फोडी केले हांव लेगीत तूं कणंग सिजेत की कसन हय वा कणंग सकण म्हाका मागीर तूं येतना आतां तोंड दवरली हां तें कणंग लायक आसा लायक असो म्हाका कसन केला म्हाका सांग म्हाका कंट्रोल जायना. कोण दवरले अड्यान तवळची रांदे कण घाप होय तवळची रंदी होय असं व्हडली अच्छा काय पळयात ठीक आहे चल फाली झळके रंदी अरे वा आज सुपर कणगा फोडी अरे वो निदला वे आतां तो उठायला जाला रे तुका पेट्ट मारता इतले जोरान कोण उलयता. उठायनी बाजी काय तू लागली निद्दा लागला निद्दा न्ही वापस उठयलो उठायनी अशी हालता अशी जाता. कसं करत असेल तू काय ना आता थोडे ब्लॉग करता आशिल्ली. अयो कसं ब्लॉक करत असेल तू मेगेल कसं मना आशिल्लें तें उलयत आशिल्ली. वा 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 व्हेरी गुड हांव कितलो खूश जालें ब्लॉग करता कर हांव केन्नाय सांगचें बाबा कसन तू करी कसन करी काय ना अशीच हांव तांगे वांगडा शेअर करता आशिल्ली की आज हांव कसं एक रिसर्च केलें सो ते कसन रिसर्च म्हणून हांव तांगे वांगडा शेअर करता आशिल्ली. हां अच्छा कसन तरी ऑर्डर केला बाबू खातीर तुगे खातीर न्ही आतां तुगेल आनी मेगेल ऑर्डर बंद आतां खाली एमेझॉन मेगेल हांव म्हणटा सिरवे हिगेल एक पार्सल येत आशिल्लें दीसभर रात्रभर आतां खाली हांगेल पार्सल येता की दीसभर रात्रभर मेगेल हांव म्हणटा ते एमेझॉनाक कडकड हाडटा आनी पळय जाल्यार म्हाका बागील काण तू ऑर्डर करता म्हाका कळटा नोटिफिकेशन म्हाका येता मेगेल नंबर ते हे ऑर्डर आसना आमगेर घरकड गेला इतक की हांव ते एड्रेस चुकून ते आशिल्लें अरे यार सो हे वाले पार्सल थंय येतालें केन्ना येतलें ते पळोवन सांगता हांव. मम्मीच घर कडेन जेन्ना हांव नासल्यार ना तेन्ना आशिल्लो सांग तीक सांगता हे पार्सल येताल कोणू दवरी नाजाल्यार ती मागीर बागील ओपन कर कोणी वतना न्हू कोणच कर न्हू ताजे कितें अरे तू म्हाका सांगा त्या ड्रेस घालून पळयलो तू चिक्के हांव लायक तशी की एक सायज व्हड मेळ्ळ्यार जाल्यार ओके बट ठीक आसा म्हाका सायज जाता आसता ठीक आहे जाते न्हू चल ठीक आहे
नाच काही काम करचे कसं बघा 30 दिवस असं आता इथे फ्रेश स्टॉक आयल्यावर म्हाका कसं नाही तर 30 दिवसा भितर एक्सचेंज करीत ना वापस वचून एक्सचेंज करून आनी कसं करचे आणि कुपनही मिळणार ना एक्स्ट्रा शॉपिंग होय, त्यावेळी कसं? करचे आता सांगताशील ना तुका अंग पळा न्यू बॉर्न बेबी कशी ब्लर दिसता अच्छा 1 month ओल्ड बेबी का अशी ब्लॅक अँड व्हाईट दिसता 3 months जाताना थोडे थोडे कलर स्टार्ट करतो ते रेकग्नाइज करच्याक हो तशी वेळ कळलंय सो ताजी खातीर तांची ब्रेन स्टिम्युलेट करची कशी तांकां अशी कार्ड्स दाखोवपा अच्छा अशी कार्ड्स दाखयल्यार तांगेर तांणी थिंक करतात म्हणजे विज्यू पळयता ती तांगेल ब्रेन स्टिम्युलेट जाता ओके तशें तर म्हाका ते एक सांग हो आतां जाला 2026 सांगतो ठीक आहे जे दोळे हां दोळा ब्लॅक अँड व्हाईट एराचे 1960 चालू आसा तर 1960 1947 बॉर्न जाल्यार तांकां कलर दिसता आशिल्लो मागीर ते सगळ्या खातीर सेम न्हय तूं कसं विंगड जन्म आयला हांवें नाही तू म्हाका अशी सांगता आशिल्लो एलियना म्हण तू म्हाका सांगताच न्हू ताजी कितें पळय पुडच न्हय कलर जमाना ना आशिल्ले पुड खाली ब्लॅक अँड व्हाईट एरा आशिल्ले जादू कशी सनबात घेवन एनर्जी येत आशिल्ली हां तर तागेल विंगड ग्रोथ तागेल विंगड एलियन नव्हतो तागेल पुरं लाईफ पुरं विंगड तशी आमगेल पुरं ग्रोथ सायकल पुरं प्रोसेस विंगड अरे तू कळली आता या कसं सांगता ब्लॅक अँड व्हाईट एरा आशिल्ली 1947 तेन्ना तर हांव तू सांगता आशिल्लो म्हाका यो 2026 आहे हां हो तू सांगतास न्हय फस्ट स्टार्टिंगाक तांकां ब्लर दिसता ताजे मागीर ब्लॅक अँड व्हाईट दिसता ताजे मागीर कलर दिसता त्या टायमाचे चेडूवन पुरं ब्लॅक अँड व्हाईट आशिल्लें अशी म्हणटास ना तू? होय तेन्ना कसं नाशिल्लें कलर दिसता आशिल्लो तांगे खाली ब्लॅक अँड व्हाईट आशिल्लें अरे यार ते खाली टीव्हीर रे रियल लाईफान तर कलर आशिल्लो कसं नाही उलयता हां वय 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 कसं करेक्ट कार्टून रे तू हांव अशी सांगता तांकां अशी मी थॉट टीव्हीत ऑफकोर्स ब्लॅक अँड व्हाईट ना म्हणजे कलर ना आशिल्ले बट रियल लाईफान ते फ्लावर कलर ह्या कलर त्या कलर तर तेन्ना आशिल्लो प्लांटाचे कळ्ळें कळ्ळें कसं नाही उलयता हांव अशींची आलोचना करता आशिल्लो टेक्नॉलॉजी तितली ना आशिल्ली की ते कलर कॅप्चर करतले ते टेक्नॉलॉजी मागीर येईल हांव कसो निमगेल कोतस वे तूं आतां कसं एक्सप्लेन केल्लें न्हय तें म्हाका आत्तां कळटा म्हाका कळनाशिल्लें तें फुडें सारांश जालो जाल्यार तेन्नाय मगत नाशिल्लें ह्या पुरा तेन्ना बॉर्न जाता तेन्ना ब्लर आसता तांकां दिसना कशें ना ताजे मागीर फस्ट मंथ जाल्यार तांकां ब्लॅक अँड व्हाईट दिसता ताजे मागीर 3 months मागीर तांकां कलर दिसता तें पुरो म्हाका आत्तां कळटास तें पूड कशें नाही गोत ना म्हाका सॉरी ताजे खातीर म्हाका कसो गोत हांवें फस्ट टायम ऑन जाला हांगा हय फर्स्ट टायम मॉम जाला तुवें त्यांच तुका सांगता बट तूं डॉक्टर न्हू तुका वाजिला आसतलो न्हू पुरा म्हाका तितलें कोतां तांकां विजन डेव्हलप ना बट तांकां कसं दाखोवच ताचे खातीर तें म्हाका आतां कळ्ळें अच्छा मिन्स ते कार्ड्स मागोवचे ते म्हाका गत नाशिल्ले बट म्हाका हें गतच की तांकां दिसना म्हण शिल्पान हाडलेले टॉय त्या काडी ते टॉय तूं गतच हे शिल्पान हाडलेले टॉय आनी हें आतां जेन्ना तो 2 months 3 months जातलो न्हय तेन्ना ताका सॉफ्ट टॉय दिवका ताका फिजिकल टच आनी ते स्टिम्युलेट करचे खातीर त्या पुरो कळचे खातीर तांणी ताजें आयडेंटिफाय करता ती नेक्स्ट तांकां मिरर दाखोवका ताजे खातीर ह्या टॉयन तूं मिरर आमी तर दुसऱ्या लायक मिरर कसल खातीर आसा इथे ताका टमी टायम दिता ना म्हणारी टमी टायम टमी टायम हे कसं जो खाण तेन्ना नाही मागीर टमी टायम म्हणारी बाबूक उलट न्हिदकार येता ती अय्यो देवा पळयला मसाज करताना ती उलट न्हिदकार गतच हां पट्टारी म्हळ्यार पट्टार न्हिदकार टमी टायम मिन्स पट्टार न्हिदकार कशा खातीर न्हिदकार येता गतच वेळ ताची लॉजिक कसं मगत ना बट नॉर्मलान तूं तांकां दिसान तूं 10 मिनिट 5 मिनिट पट्टार न्हिदकार रावका इताक सांग मगत ना तांगेल तांणी मात्ते धरचे शिकता ती मला अशी कर अशी त्यांनी वयर होता ना दॅट इज वन थिंग सेकंड थिंग तांणी ते पोटार न्हिदल्यार तांगेल ते स्टमक अपसेट गॅस पुरा वता दॅट इज अनदर थिंग ते टमी टायम एवरी बेबीक दिवका ते टमी टायमा वेळार तांकां हे आनी ते कार्ड जावं सांगिल्ले ते पूर केन्ना दाखोवचे टमी टायमा वेळार दाखोवचे उलट न्हिदकार तांणी म्हळ्यार लायकून अशी पळयता ती उलटा जावन हां आनी तांणी कॉन्सन्ट्रेट करची ट्राय करतात आनी तेन्ना जेन्ना तो आतां 2-3 months जाता ना तेन्ना ताका एक कलर्स आनी हे मिरर दिसतले तांचे भितर तो ताका पळयतलो तेन्ना तागेले ब्रेन आनीक स्टिम्युलेट जाता ते 3 months ताजे खातीर हे टॉय 0 to 3 months आसा ओके 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 आमी तेन्ना आलोचना करता आशिल्ली ना दोगूय की हांवें तो मिरर कसला दिला म्हणून मिरर ताजे खातीर दिला ताका टमी टायम दितना ताका ते मिरर दाखोवका हांव कसं लेखला तसो तो स्टार्टिंगाक दाखोवनची कॅस ओडोवच्या खातीर ते मिरर दिला गाय हांव जोक करत
सांग नाही तू पी जे मरतशील कसे नाही असो मारताच न्हू टॉयजाचे एज ग्रुप असता विंगड टॉयज विंगड एजान दिवका अच्छा आता मागीर आनी चिकी कोड जातात कशें दिवका कोताच रे ते पुरे टॉयज ज्यान तुमी भितर आनी ते आमी पझल ह्या पुरे घालतात तेन्ना आनी काही ब्रेन स्टिम्युलेट जावचे खातीर अम्मा आमकां कसले दिनी आमकां मागीर ब्रेन जाता ताका आनी काही स्टिम्युलेट जाय न्ही म्हळ्यार अर्द वरला म्हाका एक गेम दिवंक आशिल्लें तेजे ते पुरो हांवें मेगेलो मात लायक ऑन ब्रेन डेवलप जाता आशिल्लो मेगेल ब्रेन लायक डेवलप तसलें देवान म्हाका लायक मेगेल एक कोणाक हें दिनी तूं गोतना हांवें जोक करतशील तुयी वे तुगेल म्हणके हांवें जोक करतशील मेगेल जो क्रिएटिविटी आसना ते पुरो जाणांका मेळना ते देवान दिवची ते गॉड गिफ्ट ते येस ताका कितले स्ट्रगल आसताच न्हय तुका वय तो कळटा न्हय तूं म्हाका पुरो नॉलेज येता तसो ही सांगतना मेगेल एक प्रॉब्लम कसो सांगता तसो म्हाका तुमी वाजीचें दिल्यार ना म्हाका कळना म्हळ्यार कोण एक्सप्लेन करता न्हय तो मात फटाफट वता वय आनी म्हाका खाली वाजूच्या कळटा तूं म्हाका जें एक्सप्लेन कर म्हाका ते कळ्ळें की हाजी पुरो हें कसो ताजी कलर्स कसो सांगता काय म्हळ्यार ग्रोथ मागीचे सायन्स वय सायन्स बिहायंड न्यू बॉर्न बेबी पर लायक नॉलेज म्हणला म्हाका हाजी तुमकां कशें करता तुमी आमकांय सांगा ती आमगेला पाशी सिनियर लोक मस्त आसा ती आमी आमगे सांगता ती शिकता हय आमी आतां जूनियर केजी लेवल आयला वय हम अभी मैदान में अभी उतरे बाकी के लोग बहुत साल से हय बाकी के लोग PhD करून जाल्लो है ना आतां घंटे जाल्यार रात्रीच 3 आतां जस्ट ब्लॉग एडिट जाल्ले आतां बेडिंग घालता आनी आतां न्हिदता मस्त टायर्ड जालो चलो आता वीडियो हांगा एंड करता तो ऊपर जाने के वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाइस।